तो विषय जो असा पळय हो फाटल्या अधिवेशनाचो उठयल्लो आमच्या आमदारान. जे आमदाराचें काम आसता लोकांची बाजू मांडप, लोकांचे प्रश्न मांडप, लोकांक न्याय दिवप, हो एकटोच आमदार आसलो 40 पैकी जो ते अधिवेशनात एक सुद्धा वाक्य न्हू एक सुद्धा शब्द उलयनासतना मांडूचो. मतदारसंघातल्या आमदाराच्या इतिहासातलो सगळ्यात जर कोण निष्क्रिय आमदार जर आसतलो जाल्यार तो आमदार आयचो. गेले 4-5 दिवस ज्या तरेन पेडण्याच्या राजकीय वर्तुळात विद्यमान आमदार प्रवीण आर्लेकर आणि माजी आमदार आणि राज्याचो माजी उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकर ज्या त्या कामाचे आरोप प्रत्यारोप करता ते जर आमी पळयले जाल्यार अशें लक्षात येता की हांकां पेडण्या प्रती कांय संवेदना ना आनी पेडण्याचो जो मूळ प्रश्न आसा वा जे कितें म्हणजे विकास बाबतीन आसा त्या संदर्भात लोकांची दिशाभूल करून ह्या वेगळ्या राजकारण करपाचो प्रयत्न करता. हांव ह्या माध्यमांतसून थोडेशे मुद्दे हांव जनते समोर हाडूंक सोदतां. आयज पेडण्याचो आमदार प्रवीण आर्लेकर ह्या बाबतींत जर हांव पळोवंक गेलो जाल्यार आमकां आयज स्पश्टपणे दिसून येता की पेडण्याच्या विकासा बाबतींत किंवा पेडण्याचे ज्वलंत जे प्रश्न त्या संदर्भात विचार जर केलो जाल्यार ह्या आमदाराचो तेचेर मात्तूय लक्ष ना अशें म्हाका दिसून येता. हांव तर अशें ठाम म्हणटलो की पेडण्या मतदारसंघाच्या आमदारकीच्या इतिहासात हो पयलो आमदार आसतलो जो आमदार निष्क्रिय आमदार गणना करूं शकता. म्हणजे पेडण्याच्या आमदारच्या इतिहासात सगळ्यात निष्क्रिय आमदार म्हळ्यार आमदार प्रवीण आर्लेकर आसतलो अशें हांव ठामपणे सांगूंक सोदतां. आयज आमी सगळ्यांनी मोठ्या आशेन आनी मोठ्या उमेदीन आमी ह्या आमदाराक निवडून दिल्लो की पेडण्यान खंय तरी बदल घडटलो. पेडण्याच्या विकासा बाबतींत जी कितें धोरणां आसतली ती राबोवन पेडणेकारांक न्याय मेळटलो. पूण आयज जर आमी पळयलें जाल्यार पेडणेकारांक न्याय मेळचो सोडूनच दी हे नाका त्या गोश्टीर आमदार आपलो वेळ खर्च घालता ही खरी दुर्दैवाची गोष्ट आसा आनी हांव ह्या गोश्टीचो पूर्णपणे निशेध करता. हे म्हाजें उतर सांगतना म्हाका तुमकां सांगूंचें दिसता की आयज पेडण्याची जनता ह्या आमदाराक प्रश्न विचारता की आयज ज्या आशेन आनी ज्या आमच्या फुडल्या विचारान तुका निवडून दिल्लो आमी त्या बद्दल तुजें खंयच आमकां काम आज दिश्टी पडून येयना. हांव एक तुमकां सांगतलो एका मुद्द्याचेर. तुमकां सगळ्यांक खबरय आसतली की पेडणे मतदारसंघात धारगळीन ह्या पेडण्यान 2 मेगा प्रोजेक्ट येवपाचे आसले. आमचो एक आसलो आमचो रवींद्र भवन आनी दुसरो आसलो इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियम. हे दोनूय प्रोजेक्टांचे जे कितें सोपास्कार आसले ते सगळे सरकार तर्फे पूर्ण जाल्लेले. ह्या कन्सर्न डिपार्टमेंटाच्या जी जागा सुद्धा आसा ती सुद्धा सरकार तेंच्या नांवार केल्लेली. तरी सुद्धा इतले सगळे सोपास्कार पूर्ण जावन फक्त हे आमदाराचें काम आसलेलें ताचो फॉलोअप घेवन मुख्यमंत्र्याचे जे विचार हे करून ताचेर फायनान्शियल अप्रुवल घेवन ते प्रोजेक्ट एक्चुअली चालू जावंक जाय आसले. पूण आयज आमी पळयता आयज 3.5 वर्सां जालीं त्या प्रोजेक्टा संदर्भात आमदारान काही हालचाल करूंक ना. ह्या 2 प्रकल्पाच्या माध्यमांतसून आयज पेडण्याच्या युवक युवतींक कमीत कमी थेट 500 रोजगाराची संद आसलेली आनी इनडायरेक्टली आनी 500 नोकऱ्यो मेळटल्यो आसल्यो. अशें सादारण 1000 नोकऱ्यांचेर आयज पेडणेकार वंचीत उरलो. कित्याक वंचीत उरलो तर ह्या आमदाराच्या निष्क्रियतेमुळे ह्या आमदाराच्या असहकार्य धोरणामुळे अशें म्हाका स्पश्टपणे जाणवता. म्हणून माझे कर्तव्य आसा एक स्वाभिमानी पेडणेकार म्हणून की हे जे गोष्टी आसा ते लोकां मुखार येवंक जाय आनी लोकांक कळोंक जाय. कित्याक हे जे राजकारण करता त्या राजकारणाचो पेडणेकारांचो काही संबंध ना. पेडणेकारांक जाय आसलो पेडण्याचो विकास आनी जो कोणी आमदार आसा तो पेडण्याचे प्रश्न सोडोवपी जाय आसलो. पण तशें आमकां दिश्टी पडना. दुसरो एक मुद्दो सांगता तुका ह्या आमदारा बाबतींत. गेल्या डिसेंबरान तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली जे हांगासर सनबर्न इव्हेंट जावपाचे आसलेले आनी ते जालेय बी त्या सनबर्न इव्हेंटच्या संदर्भात ह्या आमदारान आपलो जाहीर जो आसा आपलो विरोध दर्शयलेलो आनी ताणें आपलो विरोध दर्शोवन सुद्दां नंतर कमीत कमी एक 7 ते 8 हजार लोकांची संख्या जमोवन सरकाराक इशारो केल्लो. कितें की समजा जर ह्या सगळ्या लोकांच्या हेतून म्हणजे त्यांच्या ह्याच्या प्रमाणे आणि आमदाराचो हेका पूर्ण विरोध आसा आणि समजा
ते सनबर्न जर थंय सरकारान करचो प्रयत्न जर केलो जाल्यार तो ते घुसोवन बंद करतलो अशी शिटकावणी ताणें आमदार सरकार दिल्ली. पण मागीर आमी पेडणेकार कितें पळयलें, सनबर्न जालें, आमदार मागीर खंय गेलो, खंय घुसलो, कित्याक लिपलो हो तो प्रश्न आमकां अजूनय आमच्या कडेन उत्तर ना. हांव मागतां आमदारा कडेन की पेडण्याच्या जनतेक ताणें ह्या संदर्भात खुलासो करचो आनी सांगचें तेणें जे लोकांक जमयल्लें तांकां ताणें आश्वासन दिल्लें की आपण हो जो सनबर्न इव्हेंट आहा तो आपण बंद करतलो, तो ताणें कित्याक बंद करूंक ना आनी मागीर तो खंय लिपलो आनी तेजें कितें जालें हें सुद्दां जनतेक म्हाका दिसता कळपाची गरज आसा. हें हांव कित्याक सांगता, हे आमदार लोक जे आसा पळय आमच्या लोकांचो गैरवापर करता आनी आपलो स्वताचो स्वार्थ साधपाचो प्रयत्न करता अशें आमकां दिसून येता. म्हणून म्हाका सगळ्या लोकां फुडें दवरचें म्हाका पाळी येयल्या म्हज्या आयज. तिसरो मुद्दो कोण सांगता, कार्यकर्तो करपी भाव संजय बर्डे आनी आमचो एक भाव थंयसलो गिरीचो गोंयकार आनी तेजी आवय. तुमकां खबर आसतली फाटीं हांच्यानी एक तेजेर कंप्लेंट दिल्या आमदाराचेर की ह्या आमदारान तांकां खंय बेकायदारशीर प्लॉट विकून तेंची आर्थीक फसवणूक केल्या, तेंच्या कडल्यान कोट्यावधीचे रुपये तेंचे घेतल्या आनी तेंच्या नांवार तो प्लॉट करिना. तेंचे कडेन डॉक्युमेंट्स आसा, प्रूफ आसा, ताणें ते दाखोवन दिला. म्हाका खरेंच वायट दिसता की आमचो आयज पेडण्याचो आमदार अशें जे कृत्य करता हें खरेंच निंदनाजायक आसा. आनी हांव एक पेडणेकार म्हणून ह्या गोश्टीचो पूर्णपणे निशेध करता आनी तीव्र शब्दांत तेचो निशेध व्यक्त करता. कित्याक आमचो पेडणेकार जरी गरीब आसलो तरी स्वाभिमानी आसा, असले कृत्य तो कदापि करपी न्हू. पण आयज ह्या आमदाराच्या कृत्यांसून आयज ताणें पेडणेकाराचेर एक दाग लायिल्लो आसा. हें पेडणेकारांक कळोंक जाय म्हणून सांगपाचो प्रयत्न आसा. आयज आमी पळयलें आमदाराचें काम कितें आसता तर विधानसभेत आमच्या लोकांचे प्रश्न मांडप, विकासा बाबतीत धोरण तयार करप आनी ह्या लोकांक न्याय दिवप. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली गेल्या मार्चाच्या अर्थसंकल्प अधिवेशनाक जे 3 दीस चलताले त्या अधिवेशनाक हो एकटोच आमदार आसलो 40 पैकी जो त्या अधिवेशनाक एक सुद्दां वाक्य न्हू हा, एक सुद्दां शब्द उलयनासतना माणूस हो. म्हणजे म्हाका तुमी पळयात, जे आमदाराचें काम आसता लोकांची बाजू मांडप, लोकांचे प्रश्न मांडप, लोकांक न्याय दिवप, तो ह्या येद्या व्हडल्या आपल्या अधिवेशनात त्या मंदिरात लोकांच्या बाबतीत एक सुद्दां शब्द न उच्चारणावर एकमेव आमदार जर कोण आसतलो जाल्यार तो आसा पेडण्याचो आमदार प्रवीण आर्लेकर. हांव ह्या निमित्तान खरेंच आमचो आदरणीय सभापती रमेश थोडे विनंती करता की तांच्यांनी ह्याच्या ह्या प्रकरणा बद्दल खरें तर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्स हातूंतली नोंद करची, कळ्ळें तुका न्हू, आनी अशे तरेन सन्मान हाका दिवचो अशें आमकां आयज म्हणचें पडटा. कित्याक जेका आमी मोठ्या उमेदीन ताका मतदान केलें, ताका निवडून हाडलो, आमची कामां फुडें व्हरतलो, आमकां लोकांक न्याय मेळटलो, पण आमी आज जर पळयता जाल्यार खंयच आमचे आयज पेडण्यां फुडें वचना, तर पेडण्यां परत फाटीं येता अशें आमकां दिसता. म्हणून आमकां आयज अशे तरेचें वक्तव्य करचें पडटा. आयज हांव आमदाराक विनंती करता की आतां ह्या म्हयन्यांत होणारें आमचें जें पावसाळी अधिवेशन आसा त्या तरी अधिवेशनात ह्या आमदारान थोडो अभ्यास करचो, लोकांचे प्रश्न मांडचे आनी लोकांक खरोच न्याय दिवपाचो प्रयत्न करचो अशी हांव सगळ्या म्हज्या पेडणेकार भावानी भयणीच्या वतीन ताका विनंती करता की ताणें आतां तरी आपलें तोंड उगडचें आनी एक तरी वाक्य ह्या अधिकारान उलोवचें अशी ताका हांव सगळ्यांक मागणी करता. हांव ह्या प्रसाराच्या माध्यमांतसून तुमकां सगळ्यांक खबर आसा आयज गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हो खूब बरें काम करता. ताचें खरेंच खूब कौतुक आनी खूब अभिनंदन. आमी आयज पळयलां ज्या तरेन तो आयज निर्णय घेता, ज्या तरेन तो विकासाची आयज कामां प्रत्येक मतदारांत राबयता, ज्या तरेन आयज तो गोंयाक फुडें व्हरता आनी ताचें विजन जें आसा विकसीत भारत 2047 आनी ताचो एक नारो आसा स्वयंपूर्ण गोंय आनी आत्मनिर्भर भारत. हे जर आमी पळयलें जाल्यार म्हाका दिसता मुख्यमंत्री आयज दिसाची 24 वरां काम करता गोंया लोकांक लागून आनी गोंयच्या जनतेक न्याय मेळचो, विकसीत जावचो हांव पूर्ण प्रयत्न करता. पण हातूंत जर आमी पळयलें जाल्यार आमचो पेडणेकार खंय तरी फाटीं आहा. कित्याक फाटीं आसा तर कित्याक फाटीं आहा कित्याक हो आमचो आमदार जो आसा पळय त्याच्या कडेन आमचे प्रश्न म्हणून आमकां न्याय दिवपाक खंय तरी कमी पडटा. आयज सरकार बरें काम करता, मुख्यमंत्री बरें काम करता, आयज गोंयचो सगळो मतदारसंघ बऱ्या तरेचें कार्य करता, आयज सगळ्यांची प्रगती चालू आसा. पण आयज पेडण्यां आमचे फाटीं उरता. हें कित्याक उरता अशें दिसता म्हाका तर ते फक्त आनी फक्त ह्या आमदाराच्या निश्क्रियते मुळे
आणि ह्या आमदाराच्या फेलियरामुळे तो माझे ठाम मत असा की पेडण्याच्या सगळ्या मतदारसंघातल्या आमदाराच्या इतिहासातलो सगळ्यात जर कोण निष्क्रिय आमदार जर असतलो तर तो आमदार आयचो आमदार प्रवीण आर्लेकर. ह्याबद्दल अशें माझें मत आसा. हांव एक स्वाभिमानी पेडणेकार आनी पेडणेकार प्रती म्हाका खूब आदर आसा आनी एक पेडणेकार म्हणून हांव हो पेडणेकार जालो अन्याय जो आसा पळय हांव म्हाज्या उड्या दोळ्यांनी पळोवंक शकना. म्हणून म्हजें कर्तव्य आसा की ह्या अन्याया विरुद्ध आवाज उठोवन जनते फुडें सत्य कितें आसा तें दवरप आनी ताका न्याय दिवचो प्रयत्न हांव करत रावतलो. तुम्ही आणि सध्या आमदार म्हणजे कोत्रो आसा अशें दिसता लोकांच्या भितर. सगळे मतदारय म्हणटात की तुमचे आणि तेचे पटना. म्हणून तुमकां आतां हो आमदार निष्क्रिय दिसता की तुम्ही जेन्ना भाजप अध्यक्ष आशिल्ले सरपंच आशिल्ले तेन्ना तुम्ही त्याचे बरे पैकी गुणगान गाताले विकास करता म्हणून. आताच कितें फरक पडलो की जशें तुमकां म्हटलें हांवें तसो काही विशय ना. मग सांगला अशें जेन्ना हांव पक्षांत अध्यक्षपद आसलो तेन्ना म्हाजें कार्य आमदार सपोर्ट करप आनी ताका वेळोवेळी सांगप आमच्या प्रश्ना बद्दल आमच्या विकासा बद्दल. पण जेन्ना खंय तरी एक सर्टन टायम आसता एक मर्यादा आसता तो पर्यंत आमी ताका फॉलोअप करता आनी सांगता. पण जेन्ना तो खंयच आमकां तेचेर बरें उत्तर मेळना किंवा जी कामां दिश्टी पडटा म्हणजे ताका न्याय मेळना तेन्ना खंय तरी आमकां मागीर अशा तरेचे वक्तव्य करचें पडटा न्हू. हाजो एकच विजन कितें आसा की पेडणेच्या जनतेक न्याय मेळोवंक जाय. पेडण्याच्या जनतेचे विकास कामां पेडण्या फाटी व्हरोंक अन्याय करता आतां. पेडणेकारांचो 3 महिने बंद आसा बरोबर. 3 महिने भुरगे रस्त्यार जर आसा जाल्यार ताका न्याय कोणाक दिवप. पळय हांवें म्हाजो एक पेडणेकार म्हणून ताका प्रयत्न केलो जाय थंय व्हरपाचो. पण शेवटी कशें म्हणटा शेवटी आमदार हो मतदारसंघाचो राजा आसता तेच्या हातीन सगळी सत्ता आसता. सो निर्णय तेणें घेवप आसता न्हू. आमचें काम ताका दाखोवपाचें सांगपाचें पण निर्णय घेवपाचें काम तेच्या हातीन. तो आयज सत्तेन आसा तो आयज आमदार आसा. सो म्हाजें एकूच सांगणें तुमकां सगळ्यांक तुमच्या जनतेक सुद्दां की आमी एक स्वाभिमानी पेडणेकार पेडण्याचे विविध प्रश्न आमी तेचे आवाज उठोवंक शकता पूण ताका न्याय दिवपाचें काम जें आसता तें त्या स्थानीक आमदाराचें आसता आनी तेणें तेचें कर्तव्य आसता. पळय ताका हांवें मतदान केलां ताका निवडून हाडला आमी. सो म्हाजी कर्तव्य म्हाका जो अधिकार आहा ताका सांगपाक तेणें उलोवपाक म्हणून हांव उलयतां. हांव तेच्या अधिकारान हांव तेचेर विरोध करना. हांव तेच्या अधिकारान उलयतां. कित्याक उलयतां हांवें ताका काम केलां हांवें ताका मतदान केलां स्वता म्हणून म्हाका अधिकार आहा एक मतदार म्हणून तेच्या कडेन मागणी करपाक आमकां न्याय दी म्हणून आनी तुमकां सांगपाक की तो न्याय आमकां मेळना तर तुमी आज पत्रकार बंधू आसा तुमच्या माध्यमांतसून लोकां मदें विशय वयचो म्हणून हो प्रयत्न हांव करतां आनी काही ना. तुमचे संवाद साधना करता आनी तूं जेन्ना आपणाक जेन्ना तूं खंय प्रतिसाद जेन्ना मेळना तेन्ना म्हणजे दुसरो ऑप्शन सोदता न्हू. हो हे स्वाभावीक आसा. पण नेचर कितें म्हणटा तुमी पेडणेकार म्हणून कित्याक म्हाका पेडण्या बद्दल कळकळ आसा म्हाका पेडण्या बद्दल आस्था आसा एक नागरीक म्हणून. आणि एक प्रश्न आसा तुम्ही म्हटले पळय सीएम बरें काम करता म्हणून. आता सीएमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी मोपा एअरपोर्टाचेर कितलेशेच बशी येता म्हणजे बशी येता अर्थात थंयले लोक कामाक येता भुरगे आनी आमचे पेडण्यासून एकूय बस त्या मोपा एअरपोर्टार वचना. मोपा एअरपोर्ट जाला पूण ह्या पेडणेकारांक कसलोच न्याय मेळोंक ना. तुम्ही अध्यक्ष आशिल्ले तुमचे सरकार आसात सरपंच आशिल्ले तुम्ही कितले फावटी सरकारा कडेन आवाज केलो की तांकां न्याय दिया म्हणून आमच्या पेडणेकारांक. पळय ह्या विशयाचेर मरे तुमकां एकूच सांगतलो की म्हाका दिसता हो विशय जो आसा पळय हो फाटल्या अधिवेशनान उठयल्लो आमच्या आमदारान आनी तेन्नाय आमच्या आमदाराक मुख्यमंत्र्यान तेन्ना उत्तर दिता आसतना रिश्टप दिल्लेले कितके लोकांचो एम्प्लॉयड आसा कित्याक नोकरी मेळ्ळा आनी त्या बद्दल म्हाका ऑलरेडी क्लियरिफाय केल्लें आसा. ह्या बद्दल मुख्यमंत्री स्वता क्लॅरिफाय केल्लें